सुरुवातेक आमी गीत घेऊया 810 पेज नंबर 5. देवा मुखार उबो रावच्या आमची मोदल्या Pavokona Pavonasta Mukhya moga Devanam ka ektai keya Pavonasta Mukhya moga Devanam ka ektai keya Tachiroto kanar poro Zalyar cipo kolutsuro Kashamka jivi kochak Aisteram soruto Kashamka jivi kochak Aisteram soruto बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सुमिया जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मोगाच्या भाव भयणीनो सगळ्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवं. आनी माये मोगाचो येवकार हे मिसाचे भेटेन मोगान आपुरबायेन जायते त्रास काडून आमी पादांच्या पांयाची येता. मेवलेले उपकार जे आमच्या काळजान मनांत आसात ताच्या खातीर अर्घ आमी दिता. आनी आनीकूय जायत्यो आमच्यो गरजो आसात, आवडे आसात, दुखी कोणती आसात तेय आमी आयज घेवन आयल्या. खेरीत भाशेन पादाग्नेल देवा लागीं मागोन आमकां तरेतरेची पेकोवणी दिता. जावं कुडीची पेकोवणी, आत्म्याची पेकोवणी, मोनाची पेकोवणी आनी हेर दुसरे जी पेकोवण्याची आमकां गरज ते आमकां दिता. तर सुरवातेक आमी खालते खायन मानून घेवन की आमी वचकोत आनी आमकां गरज पेकोवणीची म्हूण ओदी करून आत्म्याची पेकोवणी आमच्या चुकींचो पातकांचो उगडास करून देवा लागीं आनी एकामेका लागीं बोगसणे मागुया. काळजांतान दूख धरून म्हणुया, हांव पातकी सोड पदवीदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता. मोनान चिंतून आनी तोंडान सारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायती पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोबड अपराध. हे पासत घेवन सदांच सांकवार मारीक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनवती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवीदार देव आमची खाकूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, तुझीं भुरगीं आमकां करून उजवाडाचीं भुरगीं जावच्याक तुवें आमकां आपयलें. खोटेपणाच्या काळोखांत आमकां बुडूंक दिवं नाका. बोगोर
तुज्या स्वताच्या उजवाडांत आमकां सदां जियेशीं कोर. आमच्या सुमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी तो खरो देव जे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकवटांत जियेता आनी राजवट चलयता देवा सासणाच्या सासणांक. आमोस प्रवाद्याच्या पुस्तकावेलें वाचप. आमाजियान बेतालाच्या यादनिकान इस्रायलाच्या राजाक जेरोबोआमाक असो एक निरोप धाडलो. इस्रायलाच्या घोराण्या मदें आमोस तुजेर कोलपोला. तो सांगता तें देसाच्यान आनीक सोसूंक जायना, कित्याक तो अशें सांगूंक भोंवता, जेरोबोआम तलवारींनी मरतलो आनी इस्रायल आपल्या देसांतावन पयस निराशी जावन वेतलो. आमाजियान आमोसाक सांगलें, आरे बाकनारा, चल जुदाच्या प्रांतान परतून वच, थंय तुजो ग्रास जोड आनी बाकीत कर. बेताल्यांत आमकां आनीक बाकीत करूं नाका, कित्याक ते राजाचो पवित्र जागो, राष्ट्रीक देव मंदीर. आमोसान आमाजियाक म्हणलें, हांव प्रवादी न्हय म्हूण प्रवाद्याचो पूत. हांव एक मेंढरां राखणो आसलो आनी रुंबोड झाडाचो सांबाळणार. पूण सर्वेस्परान म्हाका हिंड राखपांतलो काडलो आनी म्हाका सांगलें, चल म्हजे इस्रायल पोरशेक बाकीत कर. तर सर्वेस्पराचें उतर आयक. तूं म्हणटाय इस्रायला विरुद्ध बाकीत करूं नाका. इजाकाच्या घोराण्याचेर आड संदेश दिवं नाका. आतां सर्वेस्पोर सांगता तें पळय. तुजे बायलेक शारान कोलवंतपण करचें पडटलें. तुज्यो पूत धुवो तलवारींनी मारतल्यो. तुजो गांव मापून वांटले. तूंच पोरयान मेल्ले जमनीर मरतलोय आनी इस्रायल आपल्या देसांतावन पयस निराशी जावन वेतलो. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब जावं दी. सर्वेस्पराचे निर्णय स्वताचे सगले नितीचे. परतून म्हणुया, सर्वेस्पराचे निर्णय स्वताचे सगळे नितीचे. सर्वेस्पराची समूर्त सर्व बरी. जिवाची गोठाय. सर्वेस्पराचे नेम कायदे खरे. नेणट्यांची जाणवाय. आमचो जबाब. सर्वेस्पराचे निर्णय स्वताचे सगले नितीचे. सर्वेस्पराच्यो आज्ञा नितीच्यो काळजाचो संतोष. सर्वेस्पराचो हुकूम स्पश्ट उजोळ. दोळ्यांचो उजवाड. आमचो जबाब. सर्वेस्पराचे निर्णय स्वताचे सगळे नितीचे. सर्वेस्पराची भक्ती भोव पवित्र, सदां तोखपाची. सर्वेस्पराचे निर्णय स्वताचे सगळे नितीचे. आमचो जबाब. सर्वेस्पराचे निर्णय स्वताचे सगळे नितीचे. भांगरा परस निर्बेल भांगारावून काळजाक तांची आस. मोवा परस पळेतेल्या मोवावून ओदीक तें गोडवें. आमचो जबाब. सर्वेस्पराचे निर्णय स्वताचे सगळे नितीचे. उद्गाराक आमी सगळीं उबी रावया.
ताच्या मोगाची खबर जेसू काळोखांत तूं स्वाळ तूं आमकां बापाशी पावोगे सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मातेवा पोरमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. तुका सोम्या. जेजू दुसरी होड्यार चडलो आनी पोल तोड मारून आपल्या नोगरांत आयलो. त्या वेळार अंथरुणार पडलेल्या एका आरकाराक जेजूशी काठीर घालून हाडलो. तांचो भावार्थ पळोवन जेजून आरकाराक म्हणलें, भिवू नाका पुता, तुजीं पातकां बोगसोलीं. आनी हें आयकोना फुडें थोड्या शास्त्र्यांनी आपणा भितर म्हणलें, हो देव निंदा करता. ताची चिंतना ओळखून जेजून म्हणलें, तुमच्या मनांत अशें वायट कित्याक चिंतात तुमी? तर हातलें खंयचें अदीक सोंपें, तुजीं पातकां बोगसोलीं म्हणूंक वो उठ आनी चल अशें म्हणूंक? पूण मनशाच्या पुताक संवसारांत पातकां बोगसूची पदवी आसा म्हूण तुमकां दाखोवन दिवंक? ताणें आरकाराक म्हणलें, उठ, तुजी खाट घे आनी घरा वच. आनी तो उठलो आनी आपल्या घरा गेलो. हें पळोवन लोक भियेलो आनी मनशाक असली पदवी दिल्या देखून देवाक ताणें वाखाणलो. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे. वाखाणी तुका क्रिस्ता. मोगाच्या भाव भयणीनो, थोडो काळ आदीं एक आमचो भाव पिडेंत आसलो. कसली पिडा? सदांच ताच्या पोटांत दुखतालें. जायत्या दोतोरांक तो मेवलो, पूण कांय बरेंपण मेळोंक ना. निराशी जाल्लो. कोणें ताका सांगलें, तूं एक रेतीर कर 5 दिसांचो. तो रेतीराक गेलो. बऱ्या मोनान मागण्यांत वांटो घेतलो. देवाचें उतर आयकलें. आनी जेन्ना तो खुमसाराक तयारी कोत्तालो, उगडास आयलो की एका मनशाक ताणें आजून बोगसूंक ना. ताचो राग ताच्या काळजान शिजतालो. तो ताचे विंगास घेवंक सोदतालो. हो ताका उगडास आयलो. आनीक एका फादराच्या आदारान कावन्सिलींग करून ताका सांगलें, तुवें ताका बोगसूंक जाय. तेन्नाच ताणें आपलें काळजान बोगशिलो आनी म्हणटा भायर येवन आपणें फोन केलो त्या मनशाक. उलयलो हांव ते कडेन, बोगसणें मागलें आनी एक बरें कुमसार केलें. आनीक निमाण्या दिसा रितीराच्या एक मागणें आसता, पेकोवणेचें मागणें, तातूंत हांवें वांटो घेतलो. जायतो वेळ सांतिस्मा मुखार हांवें सारलो. आनी रितीर काबार जाता म्हणल्यार ताची दूख जी पोटांत आसली निगूत बरी जाली. आनी ताका दिसलें खऱ्यांनीच घोडी देव रावतालो हांव ह्या मनशाक बोगसणें दिवसर. घोडी आपणें बोगसणें दिवंक ना म्हणून घोडये म्हजें पोटांत दुखतालें. म्हज्या भाव भयणीनो, आयचो शुभ वर्तमान अशें तरी आमकां कितें सांगूंक सोदता. जेजूशी तो लोक एका आरकाराक घेवन येता. आर जाल्लो मनीस, चलोंक जायनासलें, ताका बॅडीर घेवन खाटीर घेवन ती हाडटात. कितें तांच्या मनांत आसलें? फकत ती आर बरी जावंक, तो मनीस चलोंक परत, हात पांय घडोवंक. पूण जेजू जाणा आमकां कसली पेकोवणेची अदीक गरज पळय ती. आनी देखून जेजू तांचो भावार्थ पळोवन, त्या मनशाक पळोवन ताका म्हणटा, बाबा तुजीं
पातकां बोगशितां. तुजीं पातकां हांवें बोगसलीं. ताणें मागलेलें पातकां बोगसूंक तो आयिल्लो आपणाची आर बरी करूंक, आपणाक चलोंक भोंवंक जावंक. पूण जेजू जाणा दिसतांडो. आनी जेजू म्हणटा तुजीं पातकां बोगसलीं. आनी उपरांत जेजू म्हणटा उठ, तुजी खाट घे आनी चलोंक लाग. आनी तो उठ्ठा आनी चलोंक लागता. म्हणटच ताका ही दोनूय पेकोवणेची गरज आसली. आनी जेजू जाणा खंयची आमकां चड गरजेची पळय ती. आनी देखून जेजू ताका भितरली आत्म्याची पेकोवणी दिता आनी कुडीची पेकोवणी दिता. आनी तो आर्गां दिवन घरा वेता. दुसरोय लोक आर्गां दिता. थोडे गुणगुणटात वो आनी कोण पातकां बोगशिता काय म्हणून, ते फारिझेव आनी दुसरे. म्हज्या भाव भयणीनो, आमच्याय जिवितांत केन्नाय एक दुयेंस येता. हांव म्हणना सगळीं दुयेंसां पातकाक लागून येतात म्हणून, ना. पूण घडये जायत केन्नाय जेन्ना आमकां एक दुयेंस येता आनी तें बरें जायना, जायतो वेळ लागता, आमी दोतोरांचे वयता, वखदां घेता, कांय फायद्याक पडना. घडये जायत त्या वेळार देव आमकां आपयता एक बरें कुमसार करूंक. आमी कोणाक आजुनूय बोगसूंक ना जाल्यार ताचेर नदर मारून तें बोगसणें दिवंक. हे भाशेन आमी आमचें काळीज मन नितळ दवरता. आनी घडये जायत ही कुडीची पेकोवणी आमकां मेळोंक शकता. जायते फावट थोडीं इनोसंट आसुनूय पिडेंत आसतात. आमी कोणाची न्हीद करूंक फावना. कोण दुयेंत जालो, पातकाक लागून जालो अशें म्हणूंक फावना. आमच्याय जिवितांत दुयेंस आयलें कुडीचें, ना हांवें पातोक केलां, ना. पूण हो एक आमकां सोयेग देवाशी येवंक, देवाची काकूट अनुभवूंक. आनी घडये कितेंय आमचें आसा जाल्यार वायट जें देवाक बरें लागना, तें आमी एक चेंज करूंक जाय, बदलूंक जाय. एक बरें कुमसार करून आमकां ही आत्मीक पेकोवणी मेवता आनी कुडीची पेकोवणी मेवता दिसतांडो. जायतीं जाणां आमचीं भाव भयणी तुमी पिलार येतात दिसतांडो. आनी हांव जाणां जेन्ना हांव हांगासर आसलो, कितलीं जाणां आपलें बरें कुमसार कोत्तात, आपल्या पातकांचें बोगसणें मागतात, पिराचीत कोत्तात. आनी जरूर तुमकां ही भितरली शांती आनी जी पेकोवणी तुमकां गरज आसा ती तुमकां मेवली आसतली. कुडीची पेकोवणी कितलेच जाण येवन आमकां सांगतात, फादर म्हाजें हें दुयेंस आहलें, पादांगला कडेन मागोन हांव बरो जालो. आमी तुमच्या भावार्था खातीर संडो देवाक आर्गां दिता. पूण आयचो शिव वर्तमान आमकां उगडास कोत्ता देवाचें उतर की घडये केन्नाय आमच्या चुकींक लागून, पातकाक लागून आमी कोणाक बोगसणें दिवंक ना म्हणून घडये जायत देव रावता. केन्ना आमी बोगसणें दितलीं, केन्ना आमी आमचें काळीज नितळ कोत्तलीं आनी कुडीची पेकोवणी तो आमकां दितलो. पादाग्नेल आसतांडो भाग्यवंत मनीस आसलो आनी जायतीं वरां कुमसो धरीन सादतालो कुमसारां आयकून. आनी जायतो लोक ताचे फुड्यांत येतालो ही आत्म्याची पेकोवणी अनुभवूंक. आनी ही आत्म्याची पेकोवणी अनुभवून जातूच जायते जाणांक घडये कुडीची पेकोवणी मेवताली. पादाग्नेल तांकां देवाची काकूट, देवाचो मोग, देवाचें बोगसणें वाडटालो दिसतांडो. आनी देखूनच ते ताजेशी येताले. ते बरे भाशेन तांकां समजायतालो, भियेनाका, तुवें पातोक केलां, देवाच्या आदारान आनी करी नाका. बरे भाशेन ताका समजावन जायत्या जाणांनी आपलें जिवीत बदल्लें आनी पेकोवणी तांणी अनुभवली. आनी तेच बरोबर जायत्या जाणांनी कुडीची पेकोवणी अनुभवली. दर्या मिसार किरीत भाशेन हो आमचो जेजू आसा पेकोवणी दिवंक, ताच्या खातीर आर्गां दिवया, आमचो भावार्थ वाडोवया. आनी केन्नाय आमी पिडेंत पडलीं जाल्यार भियोंक फावना. तोच जेजू आनी होच पादाग्नेल आमचो भाव आमकां आदार दितली, आमकां पेकोवणी फावो जावंक आनी एक बरें जिवीत आमी जिवंक. भेटवणीच्या वेळार आमी गीत घेवया. C21 पेज 37.
घालताय ते कालशी यानीक बाबाच्या हातांत कितें वेदीर दवरता कितें घालताय त्या उंड्याक कितें घालताय ते कालशी यानीक बाबाच्या हातांत कितें वेदीर दवरता मोसोत मोवानीकू मोचे काळीजानी मोसो संतोषानी दूख सगळी मोची जीण घालता. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. देवा, तुज्या संस्कारां वरवीं तूं आमकां तुजें जिवीत आनी बोळ दिताय. देखून ह्या संस्काराक फावो तसली जावं आमची भोक्तीची सेवा हें आमी मागतां तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्वताय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं मनशाकूळ तुवें रचलें. ताचेच वरवीं नव्यान आमकां तुज्या सारक्याची केली. ह्या खातीर सगळीं रोशनां आनंदान करता तुजी सेवा. प्रितुमेर तुका वांकाणटा तारण मेळ्ळोली तुजी पोरजां. स्वर्गार एका ताळ्यान तुका दिनवासता तुज्या स्वता भक्तांची सोबा. देखून सगळ्या देवदूतां सांगाती संतोशान आमी निरंतरी तुजी स्तुती गायता. सर्वेस्पोर तूं सर्वेस्पोर तूं स्वर्गानी संसार ओल्या तुझ्या स्वयंभवात उत्सर्गी तुका सोयीसो सर्वेस्पोराचे नावी येता ताका उत्सर्गी तुका सोयीसो. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण संसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका आदीं वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खयात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची.
तेच परेन जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिनवासलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियात, ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कोरोराचें हें रोगोत, पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें, हें म्हज्या उगडासाक करात. Bawartaco gut porgotuja. Sumiaci suami hodokata, ani oitaci klepieta, pitlet spokój Twojego Jezu, ami Tuże moron porgota. बापा, जेजूच्या मरणांचो आनी पुनर्जीवनपणांचो आमी भोगतीपणी उगडास कोत्ता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सरवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्यांक आमाम समेस्तांक पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आके पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचे उगडास कोर आनी फ्रांसीस आमच्या बागीवन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गोवली बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडोय. पुनर्जीवनपणाचो बरवंसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणीची खकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टाकोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पडजुळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाचे माये सांगाती तिच्या पोती बागेवन सुसे बागेवन दुर्दुतां आनी सोरकाळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सोरपदवेदार बापा, सोरमोंदोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणां. आमेन. आमचे पिडेंत दुखींत कोश्टांनी सदांच आमी देवाक उलो मारूंक जाय. जेजून आमकां एक बऱ्यांतलें बरें मागणें शिकयलां तेंच आमी भावार्थान बरोबर म्हणुया. आमच्या बापा तूं सुर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षिता, तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा, सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून जिवितांत स्वस्थाय आमकां दी. सुर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सुरुंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवंशान अंतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक रासवडकी पदवी आनी मोहिमा तुजीच सासणाच्या सासणाक. सुमिया जेजू क्रिस्ता, तुवेंच्या दोन मुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका मोगान आनी एकवटान सांबाळ, जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणांच्या सासणांक. आमेन. सुमियाची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं.
एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शिळे संसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कोर. देवाचे शिळे संसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कोर. देवाचे शिळे संसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शिळे संसाराचें पाप काडटा ती आमकां पेकोवणी दिता ती. शिडयाच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगलीं सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. जेजूक आमच्या काळजांनी शेवताना आमी गीत घेवया. D34 पेज 65. Sopran salo Opniamo gayon ko Ushaka en lasso Oce bito cieta Oso Deu divon Jesus Anele monte cari Shitolutka cautale Suke buicer pollo pa Cari sale da doshi Otmiamo gayon ko Ushaka en lasso Oce vitor cieta Oso Deu divon Jesus
प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या बापा, जेजूच्या कुडी रोगताचें बलिदान आनी जेवण तुज्या जिवान आमकां भरूं. हे पोरी सदां तुका मोगान एकवटोन सासणांक तोखता तसलो फोळ आमी काडूं. हें आमी मागतां क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. बसूया. प्रितीच्या बाबा भयणीनो, वातावरणाची कसलीच पर्वा करिनासतना व्हडा भावार्थान हे पवित्र जाग्यार तुमी एकठवल्या. तुमच्या गांवघरांतान ह्या जाग्यार तुमी आयल्यांत परत तुमी सुरक्षीत पावची हीच आमची मागणी. एमा नांवाची ओस्तुरी ल्युकेमिया पिडेक कश्टवता, तिका सुपुल्लो भुरगो आसा. आमच्या दिसता दिसपट्ट्या मागण्यांत आमी तिका दवरुया. तिचे पासत आमी खतखत्यान मानेवोत आग्नेला वरवीं देवा लागीं प्रार्थुया. मानेवोत आग्नेल ओचोऱ्यांचो सागर, आमच्या कोश्टांत त्रासान आकांतान जेन्ना भवार्थान उलो मारता मानेवोत आग्नेल आमकां पावता. आयज लॉरेटा गॉन्साल्वीस उकासायतान आमकां अशें कळीत करूंक लायता. म्हाका 2 वर्सां फाटीं जवळीं भुरगीं जल्मलीं, एक बाबा आनी एक बाय. तिसऱ्या दिसाक बाबा अकस्मात चड सिरियस जाल्लो. मल्टिपल कॉम्प्लिकेशन जालीं. ताका ICUन दवरचो पडलो. दोतोरांनी सांगलें वाचपाचे चड चान्सीस नात म्हणून. म्हजी सासूमायक व्हड भक्त मानेवोत आग्नेलाची. ताचेरूच बाबा दवरून नोवेलाचें मागणें सुरू केलें. बाबा बरो जायत केलो आनी 24 दिसांनी ताका आमी घरा हाडलो. आतां तो सारको बरो आसा. आमी देवाक आर्गां दिता आनी वाखाणटा आनी बराबरूच मानेवोत आग्नेलाक वेगीच सांताचो मान फावो जाल्या प्रमाण मागता. मोगाल भावभयणो, वो आमच्या बाबा भयणांचो भावार्थ तांच्या आकांतांत त्रासान तांच्या कोश्टांत पिडेच्या वेळार आमच्या काळजा म्हणून जायत्यो गरजो जायते आवडे घेवन हे पवित्र जाग्यार आमी आयल्या. आमचो भावार्थ जिवाड करून नोवेलाच्या मागण्यांत आमी वांटो घेवया. उबी रावया. उपकार मेळूंक मागणे. सोर पदवीदार देवा, आमच्या सुर्गींच्या बापा, आमचे सोडवणी खातीर तुजी मांडावड दिनवाशी मनान आमी अडकता आनी त्याच खातीर ते विचून काडलेल्या सेवकां उदेशी वचोरा लेगून तूं करून दाखयताय म्हूण मानता. तुज्या पुताच्या पावलार आमी कशी परीन चलूंक जाय हें दाखोवंक तुजो विस्वास सेवक मानेवोत आग्नेल एक नमुनो कसो आमकां दिलोय म्हूण तुका दिन वाचता. तुज्या पवित्र आत्म्याच्या उजवाडान मानेवोत आग्नेलाच्या भाग्यवन जिविताची देख आमी घेवंक पावल्या प्रमाण काळजांतान मागता. तशें जाता मानेवोत आग्नेल तुज्या पुताच्या जेजूच्या अनपरीत जिवितान भागीदार जल्म दाखोवंक उपकार. तुजी गरज भावार्थान फुडें घाल. एक कोणा कशी फावो कर म्हूण विनयता. मानेवोत आग्नेलाक भाग्यवंताचो मान मेळूंक मागणे. उगणीत काकुतीच्या देवा, अगणित काकुतीच्या देवा, सोरपोट पडून सोरपोट पडून तुज्या पांयां सोरशी तुझ्या पांयां सोरशी आमी मागता. आमी मागता व्हडा विस्वासान व्हडा विस्वासान तुजी खुशी तुजी खोशी आनी आमच्या बरेपणाक आनी आमच्या बरेपणाक उपकारता जाल्यार उपकारता जाल्यार मानेवोत आग्नेलाक मानेवोत आग्नेलाक सांताचो मान सांताचो मान फावो कर. फावो कर. आमचे पवित्र सुबेचे आमचे पवित्र सभेचे इगोर्जेचे इगोर्जेचे उगोड पुरगोड निवदेशी उगड पुरगोडणे उदेशी मागता. मागता आमच्या सोम्या आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची नावी. जेजू क्रिस्ताची नावी. आमेन. आमेन. मोगाल बाबा जायतीं जाणां आमी पिडेंत कश्टता. आमची भयण एमाकूय आमच्या मागण्यांत आनी मनांत हाडून हे पिडीवंताच्या मागण्यांत आमी वांटो घेवया. सर्वेस्परा आमच्या दयाल आनी काकलुचा बापा, आमच्यो सोगतायो सोसूंक आनी आमच्यो दुखी बगूंक तुवें तुज्या एकल्याच पुताक ह्या संवसारांत धाडलोय. तुजे लागीं आमी खालतीपणी मागता. ही आमच्या पिडीवून बाबा भयणाचेर भोलेपणान केरीत आशिर्वाद घाल. ताका कुडीची घोटाय, ओतम्याचें तीरपण, दुखी कोतींनी सोंसणीकाय भलायकेची पूर्णताय दी. तांच्या जिवितांत तुजी शांती, करमूक आनी भलेपण भरपूर आसूं. तांच्या कोश्टांत दुखांत तूं तुजेर भवार दवरूं आनी तुका दिवन भोवूं. हे परी बाबा भयणाच्या एकवटांत सदांकाळ जिवूं आनी संतोशांत तुका वाखाणू. तुजो जियेताय आनी राजवट चलयताय
सासनाच्या सासनांक आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सोर पदवेदार देव बाप आनी पुत्र आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपल्या मोगाचो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात एक बावार्थाचें जिवीत जिवंक क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. रुचणारा स्वर्गा संसाराच्या हृदया बापा मोगाच्या आशेता लालेन तुझी परसा अल्ताराच मान पाद्राग नेला बोरवाशा करता वरदा आगोई देवा काळसा चिता जाल्या तुझ्या भुरग्या दियास्कारी स्वर्गा राजा बरवाशा करता वरदा आगोई देवा काळसा चिता पावसाल्या तुझ्या भुरग्या दियास्कारी स्वर्गा राजा